सगळ्या पेडणेकारांक म्हाज्या काळजांतसून हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक. तशेंच आयज म्हाका जो ताबो मेळ्ळा तो ताबो पळोवन खूब उमेद दिसता. तशें कित्याक जे पळय कितें दिलां तें BJP सरकार आमकां पयले कोण आहा फर्स्ट कोण येयल्ले आहा MLAs पयले तेंकां हे शिकपाक दिता. ते आतां आमकां हे शिकोवंक जाय हेच्या फुडें आनी फुडें मागीर आनीक खूब विचार आहा ते करूंक जाय. खुशी आहा तूं हितून? हय खोशी आहा. मंत्री कित्याक मागता खुशी आहा? ना हांवें मागूंक ना त्या टायमार. ते जे टायमार CMान आमकां म्हणजे सगळ्यांक स्टेजीर सांगलेलें कितें पेडणेकारांक लागून आमी मंत्रीपद दितले त्या टायमार सांगलेलें. तेका लागून जे म्हाजे कार्यकर्ते आहले पळय हांव न्हू म्हाजे कार्यकर्ते आहले पळय तेंकां ती दिल्लें कितें त्या टायमार CMान सांगलेलें ते तेणी आपले उतर दवरचे म्हणून ते तेज्या कडेन विचारपाक गेल्ले. आतां उतर खंय उरलें? ते तेंच्यांनी सांगलां न्हू BJPचें हें कितें आहा जेन्ना पळय पयलो येता पळय फर्स्ट आमदार जावन येता तेन्ना तेणी शिकोवंक जाय पयलीं. शिकोन मागीर फुडें ते विचार करतले. हांव हेजेर हॅपी आहा नो प्रॉब्लम. कित्याक जे पळय प्रमोद सावंत आमचो सर डायनॅमीक तेणी जे पळय हे आतां विचार करूनच दिल्लो कित्याक पेडणेकार आमच्या पेडणेकारांच्या हितून खूब कला आसा. ती कला पळोवनूच म्हाका दिसता हे म्हाका पद दिल्लें आसा. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काळान जेन्ना मुख्यमंत्री प्रचाराक येतालो तुमच्या जाहीर सभेक तेन्ना मुख्यमंत्र्यान म्हटलेलें की खंयच्याच प्रकारचे तुमकां मंत्री करता म्हणून सांगनासले तेणी भाजपान तुमकां उच्च स्थान दितलो अशें म्हटलेलें. तांचेर कितें प्रतिक्रिया तुमची? पळय आतां हांव कांय कमेंट्स मारिना कित्याक जे पळय कितें दिलां पळय तेतून हांव खूश आहा इतलेंच तुमकां सांगता. फुडलें विजन ह्या डिपार्टमेंटान फुडलें वतलें नो अजून हांवें ते जस्ट ताबो घेतलेलो आसा. फुडें पळोवंक जाय कित्याक ही जी कला आसा पळय ही कला अशी वाडोवंक जाय कित्याक आमच्या हांगासर गोंयान खूब ट्युरिस्ट येतात. तशें आयज हे पळय कितें ही कला आसा पळय ही गरिबांक पयलीं पावोवंक जाय कित्याक ही जी कला आहा गरीब लोकूच दाखोवंक शकता. कित्याक जे पळय स्किमी आहा ह्यो गरीब लोकां पासून पावोवंक जाय. हेजे फुडें पयलीं पावोंक नासतल्यो. हांव जाता तितले हे आमचे कला फुडें व्हरपाक चिंततलो आनी बरी हें करपाक कित्याक ही कला आहा पळय ती आमच्या ट्युरिजमा पासून तेंकां पावता पळय तशी करून दाखयतलो. जेन्ना आमी आतां भितर सरले तेन्ना बिल्डिंगेची जी स्थिती आसा पळय ती सामकी बाद आसा. दयनीय अशी व्यवस्था आसा. ताचेर कितें करतले? गवत सुकला आनी हेजेर सरकाराचो लक्ष ना आज पर्यंत अशें आमकां दिसता. ना हेजे फुडें सरकाराचो लक्ष आसतलो कित्याक हांव येयल्लो आसा हांगा न्हू. कित्याक ही बिल्डींग म्हाका दिसता डिमोलिश करून सायडीक दुसरी बिल्डींग बांदपाची आहा कित्याक हे मागीर ऑफिस शिफ्ट जावपाचें आहा. अशें म्हाका हें दिल्लें आहा ऑफिसानसून सांगलेलें आहा. ते हांव आतां पेपर पळयतलो जे खंय पावले आनी कितें तें आनी फुडें ते प्रोसेस करून घेतलो. जेन्ना तुमचेच पेडणेचे आमचे रिपोर्टर सगळे सांगता बिल्डिंगेचे कन्स्ट्रक्शन हे सगळें बाद आसा आनी तेंके सायडीच्यान म्हणटा तूं खूब शिंकपाक मेळटा. कितें शिंकतलो तूं हितूंतल्यान? नो बिल्डिंगेचे हेतून काय शिकप ना. बिल्डिंगेचे हेतून काय शिकप ना. बिल्डिंगे पंगडाक तूं ऑफिसानूच रावतलो न्हू. हय ऑफिसान रावतलो पण शिकपाची कला आहा पळय ती कला लोकांक दाखोवंक जाय आनी लोकांचे हितून ती हाडूंक जाय हाडून दाखोवंक जाय. कित्याक जी पळय हेच्या पयलीं जावंक ना उदरगत जावंक जाय हेच्या फुडें आनी ती करून जावंक नासली ती करून दिसता म्हाका दिसता लॉसान फायद्यान हाडटलो जर पळोवया न्हू अजून निकताच हांव भितर सरलेलो आहा. जाता तितले फायद्यान हाडपाक हांव चिंततलो. तेच पळोवन म्हाका CMान दिल्लें.